त्याच रितीन मोगाचे न्हू, जर तर कोणी मनीस चंचल मन असो, सबार्थन चंचल मनाचे असतात, देवाची आराधन करतात, देवसराची आराधन करतात, देवाकी बात येतात, इगर्जी येतात, माठ मंत्रांनी आणि सरतराच्या पितीसपणांनी येतात, भुताची पुजा करूंक येतात, देवसराची पुजा करूंक येतात, बॉम्ब्या पुजाई करतात. कोणी नास्तिकांनी या मंत्रवादींनी या बॉम्ब्या पुजा करतल्यांनी दिल्लें ते सूत हाताकी बांधून घेतात, गोमट्याकी बांधतात आणि ते गोमट्याक उमकळयतात, ते ताबीत आणि कितें म्हणटात ह्या पेंगटाकी ते बांधतात, पांयांकी बांधतात, हाताकी कितें कितें बरोवन काण घेतात आनी थोडी तसले पातर बरें असले पातर बरें, ते लोहा बरें, हें मेटल बरें म्हण ताचे मुद्यो हाचे मुद्यो हाताक घालतात आनी तसलो माती गोबर माथ्यार घालून काण घेतात, ह्या घरा भोंवतणी पुरतात, ह्या घरांत लिंबो ती मिरसांग उमकळयतात, ह्या घोड्याचे पांयांचे ते लाळा म्हणटात, द शूज ऑफ हॉर्सेस तेय घरा मुखार उमकळयतात. हर एक तराच्या पितीसपणांत आदर्श मनीस जावन आसा, चंचल स्वभाव असो. आनी पयत पुस्तक म्हणटा तसल्या चंचल स्वभावाच्यांनी, दोड्या मनाच्यांनी आनी दुभावी काळजाच्यांनी देवातान कितेंय बरेंपण मेळटा म्हणून आशेवचें नाका. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पराचे नावी आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचेय सोवें आसो आनी तुमचेय सोवें आसो. भोव मोगाचे न्हू, देवाची कृपा आमकां परतून सांगाता मेळयता. दिव्य वाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाद्वारे आमी दैवीक अनुभव जोडया, देवाच्या हाजेरपणांत आमी प्रवेश जावया आनी आमी सांगाता मेळोन मागुया. आमकां मागण्यांत कुमक करूंक एक गीत आमी गावया. सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावूंक जाय, म्हज्या देवाक पळोवंक जाय. हें गीत गायता आसतना आमी दोळे धांपून आमच्या आत्म्यान मागया, आमच्या आत्म्यातय आमी मागया, आमच्या आत्म्याद्वारे आमच्या आत्म्या मारिफात आमी मागया आनी देवा लागीं आमी वैयक्तीक रितीन आमी उलोवया. सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावोंक जाय, म्हज्या देवाक पळोवंक जाय. सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावोंक जाय, म्हज्या देवाक पळोवंक जाय. एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय, जेजुरायाक मेळोंक जाय. एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय, जेजुरायाक मेळोंक जाय. सर्वेस्पराचे घरी संतोष आसतलो, सर्वेस्पराचे घरी मोग आसतलो. सर्वेस्पराचे घरी संतोष आसतलो, सर्वेस्पराचे घरी मोग आसतलो. सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावोंक जाय, म्हज्या देवाक मेळोंक जाय. सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावोंक जाय, म्हज्या देवाक मेळोंक जाय. एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय, जेजुरायाक मेळोंक जाय. एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय, जेजुरायाक मेळोंक जाय. प्रार्थुया. भोव मंगळा सर्गींचे बापा, आमच्या काळजाची भोव वर्ती आशा जावन आसा, आमी तुका पळोवंक जाय, तुका मेळोंक जाय आनी तुज्या घरांत आमी रावोंक जाय. तुज्या हाजेरपणांत समिया जेजूच्या मुखामळांतय आमकां जिवीत असो संतोश लाभूंक जाय. मरियम माये संगी सांता भक्तां सवय आनी आंज बडव्यां सवय पवित्र आत्म्याच्या अभिशेका काल सासणाच्या सासणाक तुवें दिवचो अपरिमीत आनंद आमी भोगूंक जाय. ह्या एका वर्त्या अत्रेकान बापा तुजे लागीं आमी परतून मागता. दिव्य वाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमांत भागीदार जावच्या
आमच्या सांगाता मेळच्या समेस्त आमच्या भावा भयणीचेर तूं आशिर्वाद घाल बाबा. आमकां समेस्तांक तुज्या हाजरपणाचो संतोष फावो कर. तूं आमचो आसरो, तूं आमचें कोटें, तूं आमचें निवासस्थान, तूं आमचो भद्र आसरो. आमच्या गरजांनी तूं भाव बापा. आमच्या मदें आसलेल्या दुखेस्तांची दुखां बसून काड. पिडेस्तांची पिडा गूण कर. कश्ट तेल्यांचे कश्ट हळू कर. तात्वार अनुभव करतल्यांचे तात्वार पयस कर. भरोन ओमतच्या बापान आशिर्वादां बेसांवां ग्रेस्तकाय तांकां फावो कर. आनी हरी एकल्यांक आमकां तुज्या पुता जेजू क्रिस्त थंय तुवें दिल्ली सडवण आपणावचे भाग फावो कर. आमच्या पातकांच्या बॉक्सांनी जण घेवन सर शिरापांतले, सर बंदड्यांतले, सर अडखडींतले आमकां तूं निवार. आनी ह्या संवसारांत तुवें दिल्लें मिसांव महिमेन जारी करूंक तें पंथा पावोवंक आमकां फावो कर. आमकां समेस्तांचें वैयक्तीक जिवीत आनी कुटुंबा जिवीत आनी समाजांतलें जिवीत, व्यापार वहिवट करता आसतना व्यापार वहिवटाचें तें जिवीत, कृशी करता आसतना शेता भाटांचें तें जिवीत, आनी कंपनींत काम करता आसतना तो आमचो वावराचें जिवीत सगळें तूं फळां बरीत तूं कर. आशिर्वादांचें बेसांवांचें कर. आमी हाती घेतलें हर एक वावर, आमी हाती घेतलें हर एक येवजण तूं यशस्वी कर आनी तूं पंथा पावय. अशें तुजें आशिर्वाद सदांच आमकां फावो कर. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता आमच्या समेया जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुजे समें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जी येता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. 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 प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस हांव मागतां. नवें वर्स आराम केला मात्र तुमकां देखून हर एकल्यांक एक अपुर्बायेचें नवें वर्स हांव मागतां. नवें वर्स म्हणटा आसतना म्हणटा हांव प्रॉस्परस न्यू इयर, समृद्धीचें, ग्रेस्तकायेचें, प्रगतीचें, वाडावडेचें, अभिवृद्धीचें नवें वर्स. ह्या वर्सा तुमची स्वप्नां जारी जायची, तुमची येवजण्यो, तुमचे योजना पंथा पावची. ह्या वर्सा तुमी शिकोवन आसात भुरगीं, तुमी विद्यार्थी, तुमी तुमच्या शिकवांत तुमी पास जायची, एसएससी जोडीचे मात न्ही, बऱ्यांतले बरे मार्क्स, डिस्टिंक्शन काडीचे. तुमी आशिल्लें उंच शिकप तुमी शिकोवंक तुका साध्य जायचें. बऱ्यांतल्या बऱ्या नव्या विद्या संस्थांत तुमकां प्रवेश मेळाचें. आमी तुमी आशिल्लें, तुमी येवजिल्लें, तुमी संपलेलें शिकप पंथा पावून तुमी कुटुंबाक, समाजाक एक आशिर्वाद जायचे, बरो फुडार तुमी आसा करीचे. तरणाट्यांक तुमची तालेंतां देणी तुमी उर्जीत करीचे. बऱ्यांतलो बरो वावर, ह्या बिझनेस, व्यापार वहिवट, ह्या राजकीय क्षेत्रांत, सामाजीक क्षेत्रांत, आर्थीक क्षेत्रांत, विविध क्षेत्रांनी तुमी वावरीचे. खंय गेल्यार तुमचें जिवीत महिमेचें, उजवाडाचें, आनंदाचें तें जायचें. तुमी व्यापार वहिवट करनासल्यार तुमचो व्यापार वहिवट आणखी वाडाचें आनी चडाचें. चड आनी चड लाभ मुनाफो जोडीचे. आनी सबार तरणाट्यांक काम मेळोवंक, तांचे जिवितांत दिसपडतो ग्रास जोडीशें करूंक तुमी तांकां वर्तना कुमक करीचे. कृशी बेडें करतना बऱ्यांतलें बरें बेडें, नितळ निर्मळ जेवण जेवंक साध्य जावचें तसलें बरें बेडें, ऑर्गॅनीक प्रोड्यूस आमी म्हणटा. कसलेच तराचें मिश्रण नातलें तसलें, वेर देर इज नो अदर पॉयजन एडेड, ए व्हेरी प्युअर फूड लोकांक मेळचे बरी तुमी कृशी करीचे. बऱ्यांतले बरी कृशी करून तुमी उदरगती जोडीचे. कोण ह्या वर्सा काजार जावंक आशेतात तांकां जिविताचो सांगातीन तुमकां मेळाचें. आनी काजाराचें कार्य, रोसाचें कार्य, कराराचें कार्य, सगळीं कार्य बरी तरान जायचीं. जो कोण काजार जाल्यार ह्या वर्सा भुरग्यांचें देणें जायचें म्हण आशेतात तांकां बऱ्या वेळार बऱ्या भुरग्यांचें देणें तांकां लाभाचें. आनी कसली अडखळी आसा भुरग्यांची देणें जावंक ते अडखळी सगळे पयस वचाचें. तुमच्या जिवितांत तुमी प्राय जावन आसात, जायती जाणांची पिडा आसा, कश्ट आसात. ह्या वर्सा सर्जरी करूंक आसल्याची सर्जरी बऱ्या तरान जायची, बरी चिकित्सा मेळाची तुमकां. बऱ्यांतले बरें वखद तुमच्या पिडे मेळाचें. तुमची पिडा ती गूण जायची, तुमच्या पिडेची लक्षणां नपय जायची. संपूर्ण बऱ्या भलायकेन तुमी जें कितें करनासा तुमच्या जिवितांत करूंक जाय. उतर प्राय आसल्यार निराश जायनासा, देदस्पर जावन आसा, कसल्याच मानसीक पिडेक वळख जायनासतना तुमच्या जिवितांत असली कसली पिडा जावंक बरो डिमेन्शिया, अल्झायमर, पार्किन्सन्स, या आनी कसले आर्थरायटीस, काळजाची पिडा, डायबिटीस, गांठी दुखच्यो, युरीक एसीड आनी किडनीचे समस्ये, किडनी फेलियर जाला, या युरिनरी समस्ये, कले फायब्रॉइड्स, PCOD तुमकां आसा, ह्या जिरवणीचे समस्या आसात. हे सगळे आसल्यार जेजूच्या कृपेन आनी बळान ह्या सर्वांचेर जैतवन संतोषान, आनंदान, पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकाखाल बरें आनी देवाक मानवाचें तसलें जिवीत ह्या संवसारांत जिवंक तुमकां फावो जावं दी म्हणून तुमकां सगळ्यांक भोव समृद्धीचें, आशिर्वादाचें आनी देवाच्या विस्नार कृपे देण्याचें वर्स हांव तुमकां मागतां. व्हेरी व्हेरी हॅपी अँड प्रॉस्परस न्यू इयर टू यू ऑल. ह्या वर्साच्या सुरवेरच मोगाचें न्हू आमकां मेळचो एक दैवीक संदेश जावन आसा. आमी हें वर्स मागण्याचें वर्स जावन आमी मागास.
करीसी कित्याक आमी जुबलेवाच्या वर्साक तयारी करता 2025 जुबलेवाचें वर्स म्हणजे 25 वर्सांक एक फावटी एक जुबलेव आमी केल्यार समी जेजू जल्मल्ल्या त्या जननोत्सवाच्या संदर्भार आमकां आतां 81st जुबलेव आमकां करूंक आतां मेळटा वय म्हणजे वय एका 100 वर्सांक 4 जुबलेव जातात 25 वर्सां म्हळ्यार आतां हे 21व्या शतमान देखून 21व्या शतमानांत सुरवेर 81st जुबलेव आमी करूंक मोगाच्यान तयार जाता आसतना हें वर्स 2020 आनी 4 तयारेचें वर्स ह्या वर्सा पाप साहेबान आमकां दिल्लो विशय जावन आसा मागणें म्हळ्यार देवा सांगता संबंद ह्या मागण्याचेर आज आमी नियाळ करया देवाचें उतर म्हणटा जाकोबाच्या पत्रांत अवस्वर 5 15व्या वळीर तावन जेम्स चॅप्टर 5 वर्स 15 and 16 भावार्थान केल्लें मागणें पिडेस्ताक बरो करतलें आनी सोमी ताका परत्यान भलायकी दितलो आदारलेलीं खंयचीं पातकां ती जावं ती ताका बगसतलीं 16वी वळू देखून तुमची पातकां एकामेका उसान सांगा आनी एकामेका पासत तुमी मागा तवळ तुमकां भलायकी मेळटली बऱ्या मनान केल्लें मागणें भोवसड सत्यवंत आनी फळादीक बऱ्या मनशान केल्लें मागणें भोवसड सत्यवंत आनी फळादीक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हाका जेन्ना एक भाव आल्बन रोड्रिगस म्हणलो तो म्हाका ताच्या जिविताची साक्ष म्हाका सांगता दैवीक रेत्री मंदिराच्या दाळा गांवाक आयल्या तो मागण्याक येता आनी दैवीक रेत्री मंदिराचें आराधन आनी मिसाचें बलिदान आनी दिव्य वाणीचें तें सरमो तो दुबय आसतनाच तो पळयता आनी तांतूं तो वांटो घेता तोय मागणी करता सांगाता मेळोन ताच्या जिवितांत एक व्हड आकांत आयलो ताका बरी आनी हृदयांत दूख आयली थोडे फावटी खोंकली सुरू जाली आनी उस्वास काण घेवंक कस जालो आनी डाक्टर लागीं वता आसतना ते दीस कोरोना वायरसाच्या खरगाचे दीस डाक्टर लागीं वता आसतना डाक्टरांनी परिक्षा कर म्हळें तुका विशेश न्युमोनिया जाला आनी एक ल्हानशी सर्जरीची गरज आसा तितलें न्युमोनिया चड जालां आनी तुज्या लंग्सा भितर वय आमकां एक ल्हानशी सर्जरीची गरज आसा पूण तातूंत रिस्क आसा जिवाचो अपाय आसा आनी दीस वेता सर्जरीक दीस लागीं आसतना डाक्टरान सांगलें तुज्या पत्नीन गांवांत धांवन हांगासर आयल्यार बारी बरें पूण येवंक आतां साध्य जायना देखून कोणीय तुजो एकलो इश्ट आसल्यार ताका आपय आनी त्या तुज्या इश्टाक सगळे तुजे सिक्रेट सांग तुजे कले पासवर्ड्स आसात बँकाचे खंय पयशे आसात आनी कोणा तुवें पयशे दिल्याय कोणाचे तुजे पयशे काडूंक आसात आनी कितें तुका सांगूंक आसा तें सगळें सांग ताजे बरोवन तांकां दी आनी उपरांत तूं सर्जरीक तयार जा आनी हें आयकल्या उपरांत हो सगळो कामेलो भियेलो कळ्ळें ताका डाक्टरान सांगलें ह्या सर्जरी उपरांत वाचची साध्यता उणी आसा आनी मेलो जाल्यार आनी आतां कितें करचें तो डाक्टर क्रिस्तांव न्हय देखून ताजे इश्टा सांग म्हळें पूण हो क्रिस्तांव देखून तक्षण ताका उडास आयलो पाद्रा म्हाजो ऑनलायन वचून पाद्रापांचे फोन नंबराक काण गेली आनी पाद्रापां फोन कर सांगलें दुसऱ्या इगर्जी दुसऱ्या पाद्रापां सकट पाद्रापांनी 16 जाणांनी म्हळें आतां कोरोना वायरसाचो वेळ आमकां येवंक जायना आयल्यार आस्पत्रेक भितर वचोंक सोडिनात आमकां येवंक जायना आमी हांगासर जावन तूं मागता पूण तो म्हणालो म्हाका हे कुमसार जायचे फार ताणें म्हळें फोनाचेर कुमसार करूंक जायना पाप साहेबाच्या नियमा प्रमाणे आमी वैयक्तीक रितीन तूं कुमसार जायचे फोनार कुमसार करूंक जायना म्हणून म्हाका जेन्ना आनी हड्डन सबार पाद्रापां फोन करतना एक पाद्र्याक ओपलो म्हाका येवंक जायना पूण हांव आनी एका पाद्र्याक धाडटां आनी त्या सर्जरीच्या इल्ल्या दिसा पयलें हो आस्पत्रेंत आसा तो पाद्र्याक आयलो GPS घाल गुगल मॅप घालून तो आयलो तो आसल्या आस्पत्रेक पूण थंयसर आयल्यार आस्पत्रेंत भितर येवंक आतां सोडिना थंय पाद्र्याक म्हणालो म्हाका भितर येवंक जाता की ना कोण ना हांव प्रयत्न करता म्हूण तो एक बरो पाद्र्याक देखून आयलो आनी थंयसर भितर येवंक सोडूना ताका देखून हाका सांगता आसतना आनी देवा लागीं मागलें तो म्हणटा म्हज्या भावार्थाचें मागणें देवान आयकलें हांव एक पातकी तरी म्हज्या भावार्थाचें मागणें देवान आयकलें थंयसर एक नर्स आसलें नर्सा कडेन उलयतना म्हाका कळ्ळें ते काथोलीक ते फिलिपिनो ताका सांगतास ते म्हणाले हांव वचून पाद्रापा आपण हाडटा म्हण तेणेंच सकला वचून त्या पाद्रापाक भितर आपण हाड ह्या व्यक्ती लागीं हाडलें ह्या भावा लागीं हाडलें आनी तो भाव आल्बन पाद्रापा म्हणून अजा पावलो तो एक पाकिस्तानी पाद्रा व्हडल्या जिवाचो
ताणें पळोवना तितल्या व्हडल्या जिवाच्या मनशाक त्या पाद्र्या पळोवन हो बी येलो. पूण तो पाद्र्याप उलयता आसतना कळ्ळें तो मावाळ काळजो असो. बरो पाद्र्याप जायते वेळ ताजे लागीं मागणें केलें आनी ताका धैर्य दिलें. तूं भियेनाका, तूं बरो जाताय, तूं बरो जावन फाटीं येताय. आनी बरें ताणें खूब सारतो जालो आनी ताजे सगळे सिक्रेट्स त्या पाद्र्यापा ताणें परत सांगले. एकाद वेळार आपूण मेल्यार अशें अशें करीस सगळें आनी तो सर्जरीक रेडी जालो. आनी सर्जरी मोगाचें न्हू अजापानी म्हणल्या बरी बऱ्या तरान ती जाली. बऱ्या तरान जावन तो आस्पत्रेंत भायर येतना डाक्टरान ताका जायते सांगती सांगलें चड तुवें काम कर नजो, तुवें गांवा वचूंक प्रयत्न करी जाय, गांवा वचून थंयसर रेस्ट करी जाय. पूण तो म्हणटा सर्जरी जाली मात न्ही, देवाचो हात त्या डाक्टरान त्या मुखांत्र ताच्या कुडीचेर तांणी चिकित्सा केली. देखून उपरांत तो इतलो बरो जालो की ताणें थंयसर परतून कामां वचून सुरू केलें, काम करूंक सुरू केलें आनी पयलींच्या की चड बऱ्या भलायकेन ताका काम करूंक साध्य जालें. आनी तो म्हणटा आज हांव जिवंत आसा जाल्यार देवानच म्हाका जिवंत दवरला. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. बऱ्या मनशान केल्लें मागणें मोगाचें देव आयकता. बऱ्या मनशाच्या जिवितांत वरती अजाप आनी विस्मित जातात. ह्या दिसांनी एका कुटुंबाची हांवें भेट केली घोव बायलां. ती म्हाका सांगूंक लागली तांच्या भुरग्या विशयान. ताच्या भुरग्यांक रक्ताचें कॅन्सर आसलें. शी हॅड द ब्लड कॅन्सर. ल्हान प्राय 10 या 11 वर्सांचें भुरगें ब्लड कॅन्सर. डाक्टरान म्हळें त्या भुरग्यान तूं वांचना म्हणून. आनी त्या आस्पत्रेंत आसल्या वेळार तांणी म्हाका फोन केलें, फादर आमचें भुरगें वांचना फादर, येया फादर. तांचें दूख पळोवन हांव गेलो कॅन्सर आस्पत्र. थंयसर भितर वचूनच एक कितें म्हणटात एका तराचें खांटाळ्याचें कित्याक एक मास्क आनी घालूं वचो जाय आनी आमचे शू आनी पुरो काळण तांणी दिल्ले ते कितें म्हणटा फुटवेअर तांणी दिल्ले ते व्हाणें घाली जाय आनी तांणी दिल्ले ते वस्त्र घालून थंयसर भितर वचो जाय आनी पयसतावन उलय जाय कित्याक त्या भुरग्याक इन्फेक्शन जावंक आसा. पूण थंयसर वचून त्या भुरग्या पळयतना अजाप जालें. त्या भुरग्याक रक्ताचें कॅन्सर जाल्ल्या वरी सगळ्या आंगाची स्कीन एलर्जी जाली, स्कीन सगळें विद्रूप जालें, तें भुरगेंत विद्रूप जालें, माथ्याचे सगळे केस उडले आनी डाक्टरांनी ती वाचता म्हणलें साध्य आतां नातलें म्हणलें. पूण म्हाका जाणो थंयसर समियान जेजूच्या नांवान त्या भुरग्या खातीर मागून हांव उपरांत फाटीं आयल्या उपरांत दाळ म्हाका त्या भुरग्याचें तोंड दिसचें. देखून हांवें बापूय सक्रामेंता मुखार दिंबियेर पडोवन दुखां गळोवन मागलें. आज म्हाका न्हू तें भुरगें बरें जालां मात न्ही, तें भुरगें आतां पोस्ट ग्रॅज्युएशन शिकून आसा. ती आवय बापूय म्हणटात अजापानी विस्मितांनी देवान त्या भुरग्याक बरें केलें. आनी ती म्हणटात फादर तुमी येवन मागल्या वरी बरें जालें. पूण हांवें सांगलें हांवें मागलें वय पूण देवान ताका बरें केलें. हांव एक वातकी मनीस, हांव एक अस्कत मनीस, हांव ही तुमच्या बरींच एक मनीस. पूण केवल म्हाका देवान दिल्ल्या भावार्था वरवीं हांवें केवल देवा लागीं मागलें. म्हज्या पातक्याचें मागणें देवान आयकलें. देवाक जावं अर्ग आनी होगळा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हज्या भावा आनी भयणी आमी सर मागता. आमी मागता आसतना आमचें मागणें फळा बरी जाय जाय, आमची बिडा गूण जायची, आमचे कश्ट हळू जाय जाय, आमच्या देवाचें आशिर्वाद मेळा जाय. आमी आमच्या जिवितांत अजापां वेजमितां आनी महत्कार्यां आनी देवाची कृपा देणी अनुभव करीत जाय म्हणून मोगाच्यान आमकां हर एकल्यांक आशा आसता. पूण तरी सबार फावटी आमचें मागणें निर्फळ जाता वा आमचें मागणें फळा बरीत जायना या आमचें मागणें यशस्वी जायना. हाका कितें कारणां जावं येत. ह्या वशान मोगाचें न्हू आज नियाळ करता आसतना म्हाका 7 कारणां मेळ्ळीं. त्या 7 कारणांचेर आमी नियाळ करया. अशें आमचें मागण्या जिवीत अभिवृद्धी जावंक, प्रगती जावंक, ह्या समृद्धी जावंक मोगाचें न्हू आमकां सलीस जातलें, ह्या करूंक आमकां साध्य जातलें. देखून पयलें कारण जावन आसा आमचें मागणें निर्फळ जावंक आमच्या जिवितांत आमकां आसो तो दुभाव वा वी लॅक फेथ, भावार्थाचो अभाव वा आमच्या जिवितांत आमकां आसो तो दुभाव. देखून जाकोबाच्या पत्रांत आमी वाचता पयल्या वसरांत 6व्या आनी 7व्या वडीर जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 6 and 7. पूण कसलोच दुबाव करिनासतना भावार्थान तो वा तें मागोवन दी. कित्याक जो कोण दुबाव करता तो वाऱ्यार हलता धलता तसल्या दर्याच्या लारा बरी, तसल्या दोड्या मनाच्या आनी चंचल सालीच्या मनशान सोम्या थावन आपणाक कांय मेळात म्हूण चिंचनच नाका. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देवाचें उतर कितलें आपुरबायेन सांगता न्ही. सांत जाकोबा मुखांतर दोड्या मनाचो व्यक्ती, चंचल मनाचो व्यक्ती धलच्या लारा बरी. तें एकपटी वयर वेता, एकपटी सकला वेता, एकपटी तिशीन वेता, हिशीन वेता, खंय पावता म्हूण आमकां सांगूंक जायना. त्याच रितीन मोगाचें न्हू जर तर कोणी मनीस चंचल मनाचो, सबार चंचल मनाचे आसतात, देवाचें आराधन करतात, देवचाराचें आराधन करतात,
देवा किंवात येतात इगर्जी येतात माट मंत्रांनी आणि सरतराच्या पितीसपणांनी येतात. भुताची पुजा करूंक येतात, देवसाराची पुजा करूंक येतात, बॉम्ब्या पुजाय करतात. कोणी नास्तिकांनी ह्या मंत्रवादींनी ह्या बॉम्ब्या पुजा करतल्यांनी दिल्लें ते सूत हाताक बांदून घेतात, गोमट्याक बांदतात आनी ते गोमट्याक उमकळयतात. ते ताबीत आनी कितें म्हणटात ह्या पेंगटाक कितें बांदतात, पांयांकी बांदतात, हाताकी कितें कितें बरोवन काण घेतात आनी थोडी तसले पातर बरें असले पातर बरें, ते लोहा बरें, हे मेटल बरें म्हण ताचे मुद्यो हाचे मुद्यो हाताक घालतात आनी तसलो माती गोबर माथ्यार घालून काण घेतात. ह्या घरा भोंवतणी पुरतात. ह्या घरांत लिंबू ती मिरसांग उमकळयतात. ह्या घोड्याचे पांयांचे ते लाळा म्हणटात, द शूज ऑफ हॉर्सेस, तेय घरा मुखार उमकळयतात. हर एक तराच्या पितीसपणांत आदर्श मनीस जावन आसा, चंचल स्वभाव असो. आनी पयत पुस्तक म्हणटा तसल्या चंचल स्वभावाच्यांनी, दोड्या मनाच्यांनी आनी दुभावी काळजाच्यांनी देवातान कितेंय बरेंपण मेळटा म्हणून आशेवचें नाका. दुसरें जावन आसा सेल्फीश मोटिव्ज, म्हणजे स्वार्थी मनोभाव, स्वार्थी चिंतप, स्वार्थी व्यक्तित्व, तसल्यांचें मागणें फळां बरी जायना. देखून जाकोबाच्या पत्रांत थंयसर 4थ्या वसरांत 3ऱ्या वळीर आमी अशें वाचता, जेम्स चॅप्टर 4:3, तुमी मागता जाव येत पूण तें तुमकां मेळना. हय, तुमी मागता जाव येत पूण तें तुमकां मेळना. कित्याक मेळना? कित्याक तुमच्या कुशालकायेक लागून तुमी पाड इराद्यान मागतात. पळय, तुमच्या खुशालकाये खातीर आनी पाड इराद्यांनी मागतात. थोड्यांनी मागचें केदाळा वायट कामां करतात, सांबाळतात आनी उपरांत देवा कडेन म्हणटात, हय वायट काम केलां देवा, हांवें सोंपडो न्हू सो. जायना. जर तर म्हाका आमी वायट काम केलां, आमी वचून कुमसार जायचे, आमचे पातक वळखाचे, देवा लागीं आमी सूख ओपवाचें, प्राचीत करीचें आनी नवें जिवीत हांवें जियेचें, पोरणे तें सण सोडीचें. नवें जिवीत आदारूंक हांवें दृढ निर्धार केल्या वेळार देव खंडीत जावन म्हजेर तुजेर आशिर्वाद घालता. 1 फावटी न्ही, 2 फावटी न्ही, 100 फावटी न्ही, 1000 फावटी न्ही, 10,000 फावटी न्ही, 1 लाख न्ही, 1 करोड न्ही, करोडांचे करोड फावटी तुवें सूख केल्यार पूण नवें जिवीत जियेता म्हणल्यार दृढ मनोभावान तूं देवा लागीं वेशेल्यार देव तुका बक्षिता. पूण कुडीच्या खुशालकाये खातीर न्ही. देवा हांव थंय पाड काम करूं येता, म्हाका तूं सांपडोन पडोवन सोडी नाका. हें सारकें न्ही. आमचे बापा मागणें म्हणटा आसतना म्हणटा आमी, ताळण्यांत पडोवंकूच आमकां दिनाका. हय, ताळण्यांत पडोवंकूच आमकां दिनाका. थोड्यांचें मागणें कशें, देवा हांव ताळण्यांत पडटां, तूं म्हाका बचाव कर. देव मागणें मोगाचें न्हू, भोव आपायांचें. तसल्यांनी देवातान कांयच बरेंपण आशेवंक जायना. तिसरें, कुमसार जायना तसलें जिवीत, पातक रडानातलें जिवीत, पातक रडानातल्यांनी देवातान कांय आशेवंक जायना. देखून आमी वाचता किर्तनाच्या बुकांत थंयसर 66 वस्वरांत 18 वळीर, साम 66:18, म्हज्या काळजांत जर गुन्यांव आसलो सोमी केदींच म्हाका आयकत नातलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. दावीद राय असली उतरां म्हणटा, जर तर म्हज्या काळजांत गुन्यांव आसलो देव म्हजे मागणें केदींच आयकत नातलो. वय, दावीद ही आमच्या बरेंच पातकी अस्क सैमासो, ताणें जायते बडी पातक केलें, पूण परतून परतून देवा मुखार वचून ताणें म्हळें, सर्वेस्परा देवा हांवें तुज्या विरोध गुन्यांव केला. म्हज्या आवयच्या गर्भांत थावनूच हांव एक अपराधी आनी पातकी. म्हजीं पातकां तूं बोगोस, म्हजें थंय आसो तुजो आत्मो केदींच तूं काड व्हरिनाका. देवा लागीं तो मागोंक लागलो, ताचे पातक तो वळखलो. देवान ताका परतून परतून ताच्या पवित्र आत्म्यान ताका अभिशेक केलो. इसाया प्रवादीच्या बुकांत आमी वाचता 59 वस्वरांत पयल्या वळेर हांव 3री वळ पर्यंत. आयजाया चॅप्टर 59:1-3. पळय, ह्या सर्वेस्पराचो हात तारण करूंक सकना, म्हणच्या तितलो मोटवो न्ही, ताचे खान आयकोंक सकना म्हणचे तितले भेरे न्ही. थंयसर एक भयण आसा जेसिंता म्हणली, त्या भयणी तुका थंयसर कॅन्सर पिडा आसा, पूण ती पिडा गुण करची सकत देवाक आसा. तुवें केवळ देवाक उलो मारल्यार पुरो, तुज्या थर पातकांचे भक्षणे तुवें मागल्या पुरो, तेच घडये दिंबियेर पडोन हात वयर कर देवा मुखार तुजें पातक ओळखोन देव तुजेर आशिर्वाद घालता. टॉम, तुजें नांव टॉमस, ह्या टॉमी म्हण तुका आपयतात. गॉड इज ब्लेसिंग यू एट दीस वेरी मोमेंट. इफ यू रिसीव गॉड्स ग्रेस, गॉड्स मर्सी अँड कन्फेस युअर sin, you accept your sins and ask pardon and mercy from your God,
देवा लागीं पाथक रड जिणी बदल तुजें जिवीत देव आज्या पाण्याचे विजमाचें जाता. हे भावा थंयसर एकलो आसा, भाव आसा थंयसर प्रवीण म्हणून व्हड नश्टांत रिणांत आसा, कोरडाच्या रिणांत तूं आसाय. पूण भिये नाका म्हजे भावा, भिये नाका. देवाक आसा जालें कितेंच ना. देवाचे हात तुजे तारण करूं सकाळीं तितले वय मोटवे न्ही. तुका कोरडांचे रीण आसूंक पुरो, पूण देव तें सगळें नपयस कर. कोरडांचे आशिर्वाद तुज्या जिवितांत दिवंक देव शकता. देखून देवाक तूं फातये मुंदरसून देवाचें उतर म्हणटा, बगार तुमच्या अपराधा वरवीं तुमच्या मध्ये आनी तुमच्या देवा मध्ये वेगळा सार जाला. तुमच्या पातकांनी देवाचें तोंड लिपयलां आनी ह्या वरवीं देव तुमकां आयकोंक शकना. मग जेन्ना थोडे सांगती देवाक असाध्य गी म्हणून थोडी विचारता. म्हूण देवाक सर सांगती करूंक साध्य, पूण थोडे सांगती देवाक असाध्य म्हळ्यार जर तर आमी पातक रडना जाल्यार आमी कितलें बोब मारल्यार देवाक तें आयकोंक असाध्य. देवाक आयकना म्हणून न्ही, चूक समजा नाका, देवाक आयकता. पूण देवाची येवजण, देवाची मांडवळ, देवाची रचना अशी की आमी पातकांत वचून पातक रडना जाल्यार आमचें मागणें देव आयकूंक शकना. देखून ह्या वरवीं तो तुमकां आयकूंक शकना. कित्याक तुमचे हात रक्तांत बुडल्यात, तुमची बोटां खोटेपणांत अशुद्ध जाल्यांत, तुमचे वोंट फटी मारतात गी पळया, तुमची जीब वायट शब्द गुणगुणटात, कोणी नितीन आपलो दावो मानिना. एकली भयण म्हाका म्हणटा, फादर म्हाका त्या दादल्यान म्हाका मोस केलो, फादर त्या दादल्यान मोस केलो, फादर म्हाका कशें म्हणी कर, म्हाका न्याय कर दिया, ताचे तोंड म्हाका सुटका दिवया. पूण म्हाका जेन्ना हांवें म्हळें बरें करून बस उलय, आनी म्हणटा ताणें दोगा स्त्रिया लागीं संबंद दवरला, देखून ताका कशें म्हणी कर फादर, ताका एक बस शिकया. जायत ओगो राव इल्लो वेळ बस आनी सवकास उलय म्हणटना सवकास उलयता आसतना ही भयण त्या दादल्या लागीं गेला. हें काजर जालां, हाजो घोव परगांवांत आसा, त्या दादल्या लागीं गेला. आनी मातनी हाची इश्टिणी त्या दादल्या लागीं गेल्या, त्या इश्टिणीची इश्टिणी त्या दादल्या लागीं गेल्या, ताची इश्टीण गेल्या. 4 जाणां एकाच दादल्या लागीं वचून आसा. आनी ही भयण म्हणटा न्याय करून दिया. बरें करून देवाचें उतर विवर्सितना मोगाच्यान दिंबियेर पडोवन गळगळ्या रडोवन ताणें पातकाचें बक्षाणें मागलें. सूख त्या दादल्याची न्ही, सूख ह्या सगळ्या स्त्रियांची, त्या दादल्याची, सांगाता सगळ्या समाजाची. जर तर मोगाच्यान आमी मिसा वचना, मागण्या वचना, पयत पुसाक वासिना, मागण्या रजार ना, रेतेर ना, आमी खोटेपणान जियेतले हांव, आमी एकामेका मोस दोग दिवन एकामेका अन्याय करून आमी सगळीं मोगाच्यान देवाची कृपा आमी होगडायतले हांव. देखून जागृत रावा. देवाचें उतर मुंदरसून म्हणटा, ती फोकोळपणाचेर विस्वास दवरतात आनी फोटी मारतात, वायट ती घरबी समवतात आनी खोटेपणाक जल्म दितात. मुंदरसून 5वी वळ थंयसर म्हणटा, आयझाया चॅप्टर 59:5, ती सर्पाच्या तांत्यांक ऊब दितात, साळयांचें जाळ ती विणटात, जो कोण तांची तांत्यां खाता तो मरता. तांच्या जाळाचें वस्तूर करूंक जायना, जी तांणी केल्यांत तें तांच्यान पांगरूंक जायना. तांच्यो करणयो, खोटेपणाच्यो करणयो, जुलुमान तांचे हात भरल्यात. देखून देवाचें उतर कितें म्हणटा, परतून आमी थंयसर जाकोबाच्या पत्राक या. थंयसर जाकोबाच्या पत्रांत 5व्या वसरांत 15व्या-16व्या वळीर आमचें देवाचें उतर कितें सांगता आयकुया. जाकोबाचें पत्र 5वो वसर 16वी आनी 17वी वळ. देखून तुमची पातकां एकामेकाक सांगा आनी एकामेका पासत मागा. देखून मोगाच्यान आमी बरें कुमसार जावची गरज आसा. देखून दैवीक रिती मंदिरांत हर एका रेतेरीच्या चुरये थंयसर कुमसार आसात. सगळ्या रेतेर वडारे पाद्र्या फाटल्यान कुमसारा बसतात. जेन्ना डिसेंबराच्या 30 आनी 1 तारीखेर 9व्या वर्सा स्वागत जावन सगळी रातीची जागरण दवरले. व्हडा संख्यान लोक हांगासर आसलो आनी व्हडा संख्यान लोक थंयसर ऑनलायनीचेर आमच्या सांगाता भागीदार जावन आसलो. त्या सगळ्या राती ह्या जाग फाटल्यान बसून आसले, सगळीं कुमसार जावन आसलीं. वय मोगाच्यान आमी कुमसार जावची गरज आसा. आमची पातकां उत्साहान त्या कुमसारान सांगची गरज आसा. आमी एकामेका खातीर मागची गरज आसा. आनी तेन्ना मुंदरसून देवाचें उतर म्हणटा, तो वळ तुमकां बरी भलायकी मेळटली आनी बऱ्या मनान तुमी केल्लें मागणें देव आयकतलो आनी तुमच्या जिवितांत अजापां जातलीं. आमचें मागणें निर्फळ जावंक सौतें कारण जावन आसा हेरांक मान मर्याद दिनासतना रावचें. सांत पेद्रूचें पयलें पत्र 3रो आवसवर 7वी वळ काडा. 1 Peter chapter 3:7. थंयसर सांत पेद्रू मुखान देवाचें उतर म्हणटा, दादल्यान आनी स्त्रियान एकामेका समजून घेजय, एकामेका सुदारसून व्हरीजय आनी एकामेका मान दिवन जियेजय. 3 संगती थंयसर सांगल्यात देवान. एकामेका पयलें समजजय. आमी ल्हान भुरग्यांक बरें करून भुरग्यां बरी समजजय. तांचे मुखार कितें उलोवन जो तें आमी उलोवन जो, नाजाल्यार आमी व्हडली मागणी करूंक पुरो, आमोरी तेर्स करूंक पुरो, रेतेरी करूंक पुरो, कुमगार घेवंक पुरो, कुमसार जावंक पुरो, तरी आमचें मागणें देव आयकना. कित्याक भुरग्यांक सांगाता कसो वेव्हार आमचो, वाडच्या भुरग्यांक सांगाता कसलो वेव्हार.
खासदारांनी घोव बायलां मदें कसलो वेव्हार, तरणाटे सांगता कसलो वेव्हार. आमच्या घरांत प्रायवंतां आसात. जर तर आमच्या प्रायवंतांची आमी जतन घेना, तांकां आमी कुमक करना, तांची आमी सेवा करना, मागणें करून कितें फायदो. 12 जाणांक हांवें मागण्या वेळार कावन्सिलिंगा वेळार तेंच चाखून दिवची. देव तुमचेर आशिर्वाद घालूं शेता, पूण तुमच्या प्रायवंतांक खंय दवरलां तुमी? आश्रमांत दवरलां, ह्या भावाचेर भयणीचेर दवरलां, भयणीच्या घरांत दवरलां. देखून तुमच्या जिवितांत तो शिराप आसा. देखून आनी एका सर्मा वेळार प्रवचना वेळार हांव तुमचे लागीं उलयतां कशें मोगाच्यान शिरापान ते भायर येवन आशिर्वाद आमी जोडयेत घे म्हणून. देखून कुटुंबाच्या सन्यांनी, कुटुंबान मातनी शेसामारा वाड्यांत फिरगजेंत समाजेंत एकामेका समजा जाय, एकामेका सुदार सुनवरी जाय, म्हणजे सेवा करी जाय. आनी तिसरें एकामेकाक मान दी जाय. तेन्ना देव तुमचें मागणें आयकता. 25 अडकळ आमचें मागणें यशस्वी जावं. खोट्या उद्देशान मागचें, खोट्या उद्देशान मागचें. प्रेइंग विथ अल्टिरियर मोटिव्स. मातेवाच्या वांजेलान 6व्या वस्त्रान 7 वळीर तावन 8वी वळ पर्यंत आमी वाचता. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 7 and 8. तुमी अनभवडते बरी जायतें बडबडचें न्ही. जायतें मागणें गेल्यार देवाक ती मानवतात म्हण ती चिंतात. तशें म्हळ्यार समी जेजू म्हणटा तुवें जायतें मागणें केल्यार, जायतें बडबडल्यार देवाक मानवता म्हण. तुजें जायती मागणी केल्या म्हणून न्ही. थोड्यान म्हाका म्हणचे हांवें फादर सकाळीं जावन सांजे म्हणसर मागणीच पळोवची. तूं सकाळीं जावन सांजे म्हणसर युट्यूबाचेर मागणें पळयता म्हणून देवान तुजेर आशिर्वाद घालचो न्ही. बघा तुजें काळीज कशें आसा, तुजें मन कशें आसा, तुजें व्यक्तित्व कशें आसा, तुजें जिवीत कशें आसा, तुजो संबंद कसो आसा, तुजो व्यापार वहिवाट कसो आसा, तुजो वावर कसो आसा. आमी मोगाच्यान पिथीसपणाची व्यक्ती न्ही. मंत्रां सांगची न्ही आमची मागणें म्हळ्यार संबंद. देवा लागीं तुका संबंद आसा की, देवाच्या हाजरपणांची येता की, देवान सांगिल्ल्या बरें तुजें जिवीत मांडून हाडलां की. सवय जावन आसा दैरसाणी नासतना मागचें. प्रेइंग विथ पर्सिस्टन्स. देखून लुकाच्या वांजेलांत थंयसर 18व्या वस्त्रांत पयल्या वडीर समी जेजू आमकां म्हणटा दैरसाणी नासतना, म्हळ्यार खळा नासतना मागणें करचें. आमी वावर करता आसतना, वेपार वहिवाट करतना, कुजनान काम करतना, ह्या ऑफिसान काम करतना सयत आमच्या मतींत देवा हांव तुजो, देवा तूं म्हजो, देवा हांव तुजी, तूं म्हजो. निरंतरी देवाची एकवटान जियेत जाय. आनी 7वी अडकळ जावन आसा देवाच्या उतरांतय रावाना रावचें. देवाच्या उतरांतय रावाना जावचें. जो आमच्या वांजेलांत 15व्या वस्त्रांत 7व्या 8व्या वळीर म्हाका देवाचें उतर म्हणटा म्हजी उतरां तुमचें थंय रावन, म्हज्या उतरां प्रमाणे तुमी जियेल्ल्या वेळार तुमी कितेंय मागल्यार हांव तें तुमकां दितलो. देखून उगडास दवरया मोगाचें आमच्या जिवितांत असले मागण्याचे अडकळी सगळे पयस करया. देवाची उतरां आमचे थंय रावूं दी आनी आमी सम्या थंय रावया. आनी तेन्ना सम्या लागीं कितेंय मागल्यार तो आमकां आसच दितलो. थंयसर एकलो भाव म्हणटा म्हजें नांव कित्याक उलो करना, म्हजें नांव कित्याक उलो करनाय. वय तुजें नांव उलो करता. गॉड वीन, गॉड वीन, गॉड वीन. तुजेर देवाचें आशिर्वाद आसा. वय किंबरली म्हळ्यार एका चेडवाचेर देव आशिर्वाद घाल आसा. तूं मागताय देव तुजें मागणें आयकोन आसा. वय जियाना म्हळ्यार भुरग्याचेर देव बेसांव घाल आसा. लायसी गॉड इज ब्लेसिंग यू. ऑलिवर गॉड इज ब्लेसिंग यू. येस स्टीवन गॉड इज ब्लेसिंग यू. क्लेमेंट देवाचेर आशिर्वाद तुजेर आसा. तुज्या पत्नीचेर, तुज्या भुरग्यांचेर देवाचें आशिर्वाद आसा. आमी सांगता मेळोन मागया. बोमाकडा सर्गींचे बापा मागण्यांत आमी तुजे थंय एक जाता. मागण्यांत तुजो अनुभव आमकां जाता. मागण्यांत तुज्या हाजरपणांत आमी प्रवेश जाता. तुजे थंय संबंद दवरून दिवंक बापा तूं आमकां फावो कर. तूं आमच्या दोळ्यांक दिसनाय बापा, तरी आमच्या आत्म्यान आमी तुका पळोवंक शकता, तुजो अनुभव करूंक शकता, तुका आयकोंक शकता. तुजे तान आमी आयकल्ल्या त्या संदेशा प्रमाणे आमचें जिवीत पवित्रपणी, भाग्यवंतपणी तुका मानवाच्या रितीन जिवंक बापा आमकां फावो कर. दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या सर विक्षकांचेर, सर भाव भयणीचेर आशिर्वाद घाल बापा. हर एकल्यांचे मागणें तूं आयक. ह्याच घडये जें कितें आमी मागून आसा बापा त्या मागण्याचेर तुजें आशिर्वाद घाल आनी आमचें मागणें यशस्वी कर, फळाबरीत कर. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचें सोवें आसो, तुमचें सोवें आसो आनी सर पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. सर्वेस्पोराचे घरी हांवें रावूंक जाय, म्हज्या देवाक पळोवंक जाय. सर्वेस्पोराचे घरी हांवें रावूंक जाय, म्हज्या देवाक पळोवंक जाय.
एक आशा मोजी ताका पळोवंक जाय, जेजू रायाक मेळोंक जाय. एक आशा मोजी ताका पळोवंक जाय, जेजू रायाक मेळोंक जाय. सर्वेस्पोराचे घरी पिडा शिडा ना, सर्वेस्पोराचे घरी मोग आसतलो. सर्वेस्पोराचे घरी पिडा शिडा ना, सर्वेस्पोराचे घरी खंत दूख ना. सर्वेस्पोराचे घरी पिडा शिडा ना, सर्वेस्पोराचे घरी खंत दूख ना. सर्वेस्पोराचे घरी हांवें रावोंक जाय, म्हज्या देवाक पळोवंक जाय. सर्वेस्पोराचे घरी हांवें रावोंक जाय, म्हज्या देवाक पळोवंक जाय. एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय, जेजू रायाक मेळोंक जाय. एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय, जेजू रायाक मेळोंक जाय. पळय मोगाचें न्हू, दिव्या वाणी लायव्ह मागण्यांच्या कार्यक्रमा वेळार खंडीत जावन जेजूक मेळ्ळलो अनुभव तुमकां जालो जावंक पुरो. तुमचो अनुभव म्हाका दिवन धाडूंक कितें विसरा नाका. सकला म्हजें मोबायल नंबर आसा, थंयसर ईमेल आसा, आमचे दिवायन कल्प सेंटरची वेबसायटी आसा. म्हाका न्हू केदाळे गरज पडल्यार म्हाका फोन करा. पूण फोन केल्यार कितेंय गरजो आसल्यार म्हाका सांगा, हांव तुमच्या पासून मागतलो. तुमी म्हजे खातीर मागा. दैवीक रेत्र मंदिरा पासून मागा. हर एका आयतारा सांजेर रेतेर सुरू जाल्यार ब्रेस्तारा पर्यंत रेतर आसा. आयल्या सगळ्यां रावच्या तितलीं जायतीं रुमां आसात, बरेंतले बरे सुलती आसात. खंडी जावन या. व्हडा मोगान आनी व्हडा मानान हांव तुमकां हांगासर स्वागत करता. हर एका शनिवारा या. सकाळीं 9 वरां तावन दनपारां 3 वरां पर्यंत हांगासर रेतीर आसतली. केदाळ येता आसतना म्हाका मेळाची जाल्यार फोन करना आयल्यार तुमकां हांव वेळ दितां. त्या वेळार तुमकां कावन्सिलींग वैयक्तीक रितीन समालोचना की तुमकां वेळ दितां. तुमकां समेस्तांक देवाचें आशिर्वादां. प्रेज द लॉर्ड.